प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवूर वोड 20 ते 23 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 20 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां सोत सांग, तुमी रोडटेरेत आनी पिरंगोतेर, पूण संवसार खुशाल बरी जातो. तुमी खती बरीच खतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो सोत. एक बायल वर्सूत जावच्या वेळार आपलो उगोत मोलो खती बरीच, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारान एक मनीस जल्मला पूण तोसून तिका आनीक खतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खत जाय, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयत आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीच जातली आनी तुमची खुशालकाय हळूच तुमचे थंय काडून वचचो. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे ना. हांव तुमकां सोत म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाय तो तुमकां. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी आयज 23 वडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. हांव तुमकां सोत सांगता, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. भावणीनो, जेजू आपल्या शिसां कडेन आपूण खुर्सार वेच्या आदीं आनी ताचें मरण जावच्या पयलीं तो आपल्या शिसां कडेन उलयतालो, तांकां निमणी शिकवण दितालो. आनी शीस एकदम दुखी भरीत जाल्लें, कित्याक तें जाणो आसलें की आतां जेजू मरतलो म्हणून, तो तांचे कडसून वेतलो म्हणून आनी तो तांकां एकसुरो सोडटलो म्हणून. पूण जेजू तांकां सांगता, हांव तुमकां एकसुरो सोडचो ना, पूण पवित्र आत्मो येतलो. आनी आतां म्हाका तुमकां खूब वस्तू सांगूंक जाय, पूण तुमकां त्यो समजुच्यो नात. कित्याक जें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ताजो अर्थ तुमकां फकत पवित्र आत्मो दितलो, जो हांव गेल्या उपरांत तो तुमचे कडेन येतलो. आनी जेजू आयज 23 वडीन म्हणटा, तो दीस येतलो तेन्ना, म्हणजे खंयचो दीस? जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. कित्याक त्या वेळार जेजू आसचो ना, पूण पवित्र आत्मो आसतलो, जेजूचो आत्मो आसतलो. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येता, म्हणजे जेन्ना जेजून ही उतरां आपल्या शिसांक सांगलेलीं, तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे ना, कित्याक शीस जेजू खूब प्रश्न विचारूंक सोदताले. आनी जेजू म्हणटा तांकां, जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तांचें मन उक्तें करतलो, तांकां जें जेजून सांगलां तें शिकयतलो, तें उतर सोंपें करतलो. आनी तें सोंपें केल्या उपरांत ते आतां तांकां ती जाणवाय, ती घोटाय, ती शक्ती दितलो तें उतर पाळपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें उतर आयचें शिवर्तमान वाचता, ताजेर नियाळ करता, तो दीस येयलो केन्ना? तेन्ना जेजू पोत्तून गेलो सर्गीच्या बाबा कडेन, ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. आनी आतां भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता. पूण देवाचें उतर आमकां शिकपाक आमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक जाय, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करूंक जाय, पवित्र आत्म्याक म्हणूंक जाय, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका हें उतर शिकय, हें उतर म्हाका उतराची समजणी दी. कितले फावटी भाव भयणीनो, आमी फकत एका प्रेगादरा कडेन वा एका प्रिचरा कडेन, एका पाद्री कडेन वेता आमी उतर शिकपाक. पूण देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, तो दीस येयला. आनी देखून भाव भयणीनो, जो प्रश्न आमचे कडेन आसा, जी आमकां आळकोळ आसा, जे आमच्या जिवितांत कसले त्रास येयल्यात, त्या त्रासाची वा त्या आळकोळीची वा त्या प्रश्नाची जो जबाब जो आमकां जाय, तो आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर पवित्र पुस्तक उगडटा, ताजेर आमी तें उतर वाचता, ताजेर आमी नियाळ करता, आतां भाव भयणीनो
आमकां सगळे आमच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटा. आनी जेजू म्हणटा हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा फुडें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. कित्याक दितलो? कित्याक जेजू खुर्सार वचोन आमचे पासत आमची सरवण केली. म्हणजे आमकां आतां सोर उक्तो केलो. जें ताणें सोंपारलें खुर्सार ताजी चावी आमकां दिली, आमकां बापा कडसून सगळें मेळपाक. तो जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी जे म्हज्या उतरान रिगून रावतात, त्या उतरा प्रमाणे चलतात, आतां तुमकां जें जाय बापा कडसून तें तुमकां मेळटलें. कित्याक तुमी म्हजें उतर पाळटात, तुमी म्हजें उतर करतात. तर आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी ह्या शिवोर्तमानाची आमी नियाळ करता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या काय? आमी देवाचें उतर सद्दां आयकता, हें दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आमी मिसाक वेता, पयलें वाचप, ताजे उपरांत स्तोत्रां, ताजे उपरांत शिवोर्तमान आमी आयकता. पूण एका कानान आयकून दुसऱ्या कानार सोडलें जाल्यार ताची उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना जाल्यार, खरेपणी आमी त्या उतराचेर नियाळ करूंक ना जाल्यार आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां केन्नाच फावो जावचें ना, आमकां केन्नाच मेळचें ना. आमी भिकाऱ्या भाशेन आमी एकदम त्रासान हें जिवीत जियेतले. आनी एक दीस आमी एक सुर्गीचें सूख भोगूंक पावचें ना, कित्याक आमी केन्ना सत कितें तें कळकोंक ना. आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. तो दीस येयला, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान मानला जाल्यार आनी तो जेजूक आमचो सोमी दिवान सरवणार मानला जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता, तो आमचे भितर आहा, तो आमकां आमचो गुरुजी, तो आमकां शिकयता. तर आमी देवाचें उतर उक्तें करुया, आमी वाचुया, नियाळ करुया आनी ती सजमणी घेवन जेन्ना आमी पाळटा तें उतर, आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें, बापा कडसून आमकां सगळें मेळटलें आनी आमी ह्या संवसारान एक सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली वेतले सासणाचें सूख भोगूंक आमी एक दीस जेजू बरोबर आमी पावतले थंयसर. आनी आमी खरेपणी भावार्थीचें जिवीत जियोवपाक, एक क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक आनी एक जैतिवंत जिवीत जें आमकां जेजून आमकां दिलां खुर्सार आपल्या मरणा वरवीं आपल्या पुनरुज्जीवना वरवीं, तें जिवीत आमी जियोंक आयजतान आमी देवाच्या उतरान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हें जिवीत जियोवपाक सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.